सोदूंक तुका आयल्या. सगळीं उबी रावयात. Kami aylaw tuka, bolidan beto kailaw. Otur kita ni tuka, wakanung papazong liaw. Sotu kami aylaw tuka, bolidan beto kailaw. Moimak Jesu Krista, mogal sagara, mogala raya priticha, poladik mojadara. Moima Jesu Krista, priticha mogal sagara, mogala raya priticha, poladik mojadara. Dewa utoraiku, jiwi papak beto, sogri ajai zaya, Dewa mogadaya. Dewa utoraiku, jiwi papak beto, sogri ajai zaya, Dewa mogadaya. Moima Jesu Krista, priticha mogal sagara, mogala raya priticha, poladik mojadara. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमची सवे असो. मोगाच्या भयणी भावांनो, व्हडा संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरोवन आज आमी ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्या. आमचे सर्गीचे मायेचो जल्म दीस समोरभोग आमी तिचे आयच्या दिसा वेलांकानी सायबीणमा ह्या उतरांनी पाचारता आनी आमचे बरी भलायके पासत तिचे कडेन आमी विनंती करता. तर एका मनशाक दोन तरेची पिडा आसता, कुडीची पिडा आनी ओतम्याची पिडा. आनी पिडेक लागून आमचे जिवीत जोड जाता. आमचे सर्गीची आवय आमचे पिडेक इलाज घेवंक आमच्या जिवितान भितर सरता आनी आमकां भलायकी फावो करता. आयच्या ह्या दोबाजीक सेवा धर्मेचो विशय जावन आसा मारिया पिडेवंताची भलायकी. तर आमी सगळीं कसले पिडेचे, आमची पिडा जावं कुडीची वा ओतम्याची, विस्वासान आमी आमचे माये सरशी वचुया आनी आमचे सर्गेची आवय आपल्या पुता जेजू लागीं आमचे पासत विनंती करूंक आमकां भलायकी आनी कुशालकाय फावो करतली. तर हीच कृपा आमकां दर एकल्याक आमचे सर्गीचे मायेचे जल्मा दिसा तिचे विणवणेन देवा लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. काळजा मनान संतोषतानान सायबणीच्या जल्माचे पुर्बे दिसाक ही मिसाची भेट आमकां सगल्यांक तिच्याच मजतीन कुर्पान काकूत दितली जावंक ह्या प्राचीत रितींत आमी वांटो घेवया. मोगाळा जेजू आमच्या जिवितान पिडा आनी रोग भितर सोडता तेन्ना आमी निराशी जाता. आमचो बोरवासो आनी विस्वास तुजे बेलो उणो जाता.
तुज्या मोगाचेर आमी दुबावता तूं एकलोच आमकां इलाज दिवंक शकता हें सोद आमी वळखून घेवंक फाटीं उरता आमचो बावार्थ थीर आनी गोठ तुजेर आनी तुज्या आवयचेर दवरूंक फुडलीं पावलां मारूंक आमी उण्या बावार्थाचीं मनशां जाल्या असल्या आमच्या पातका पासत मोगाळा जेजू आमी तुजी माफी मागता आमकां भोगोस Somiat kaklutku, somiat kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, somiat kaklutku, somiat kaklutku. Shantitaच्या इस्तान संसारी आनी शांतीताच्या इस्तान संसारी ओय महादेवा ओय महादेवा ओय महादेवा ओय महादेवा सर्वेस परा देवा Raya, Sor podvegar, Deva Baba, Sor podvegar, Deva Baba. Oy Madeva, Oy Madeva, Tu Sorgi. Oy Madeva, Oy Madeva. Mochkar gordau, ami tu kram in vastan, tuja turmoi goa pasot, ami tu kava kanjan. Oy Madeva, Oy Madeva, Oy Madeva, tu sorgi. Oy Madeva. Oy Madeva, Pagosoli, Somia Gesù Cristo, Apacia Eclat Futa, Somia Deva, Deva Cishini, Tu Sausara Jemaptadiai, Amchi Kakutku, Bapaciat, uzviat bosviai, amce magne, ai kunge. Oy Madeva, Oy Madeva, Sorgi. Oy Madeva, Oy Madeva, Sorgi. Itat povit atmeat saladi, Eva Papa ce moime, Gesù Cristo, Eglos tu povit, Eglos tu ismor, Eglos tu pormesmor, Eglos tu povit, Eglos tu ismor, Eglos tu pormesmor. Oy Madeva, Oy Madeva, Pagosoli. Oy Madeva, Oy Madeva, Pagosoli.
प्रार्थुया स्वर्गींच्या बापा आमच्या सोडवंडराक मनशा सैम दिवचे खातीर ओगणीत जाणवाईन आनी मोगान भाग्यवंत आंकवार मरेक तुवें जल्मा हाडली हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोषान आमी समजून काडलेले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान बोरवंशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सोवे आनी पयतात्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक Amen. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप भावा भयणीनो आमी परगटल्या ती खबर कोण सोत मानीत आनी हे घडणेंत सर्वेस्पराचो बोलिश्ट हात कोणाक तरी दाखोल जाला जायत ताचे मुखार एके रोंपी सारको तो उपजलो एके कोरडे जमनींतल्या एका पारा सारको ताका सोबितायना सुरपायना आमचे दोळे ओडून व्हरपाक ताका कसलीच सुंदराय ना कोण ताची पर्वा करिना मनशांनी ताका परो घाला दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोग भोगलोलो जांचेर आमी नदर पर्यान घालिना तसलोच एकलो मनशां ताची बेपर्वा करतात आमीच ताका लेखूंक ना खरेपणी ताचेर पडले ते कोश्ट दोग आमचेच ताणें भोगल्यो त्यो दुखी आमच्योच ह्या मनशाचेर शिक्षा पडल्या देवान ताका दोगडायला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसलोलें खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधाक लागून ताका आपास विणलो आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवलायलो ताचेर शिक्षा पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या घायांक लागून आमचे घाय पेकले ताका बरोच वळवय लायलो आनी ताणें सगळे नम्रतायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना मारूंक व्हरतात तसल्या ल्हान मेंढरा सारको आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावतले शेलये भाशेन ताचे तोंडांतली जाप भायर सोल्ली ना जबरदस्तेन ताका धरलो आनी मनसुबेक ओडून व्हेलो कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक फुडें सरत खरेंच जिव्या मनशाचे प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडलो आपले परजेच्या अपराधा पासत ताचेर मरणाची खास पडली नोश्ट्या मोदें ताका निकिपिलो आनी वायटव्या मोदें ताका समाधी फावो जाली पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कधीच वायट करूंक ना ताच्या तोंडान केन्नाच लोबाडी मेळूंक ना कोश्टा दोगडांनी ताका चिंचूंक सर्वेस्परान बरें दिसलें पातक्याचें फारीकपण दिवंक आपल्या जिविताचें बलिदान तो करीत जाल्यार आपले सोस्तीक पोल्योवंक ताका फावो जातलें लांबोवंक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी शार्ती पावतली देवाचें उतर हें देवाचे उरुपकार ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो तूंच म्हजो दोनी Mozo sumi, tuns mozo di,
वाकांनी तुका काळजांता तूंच म्हजो रोजगार तूंच म्हजो दोनी वाकांनी तुका काळजांता तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजें बोर वाकांनी तुका काळजांता तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें सूख वाकांनी तुका काळजांता तूं जेजू उजवाड म्हजो सांगलेल्या काळाशिरो विस्वास तुजेर म्हजो देवता तूं जेजू किल्लो म्हजो मोग ना आनी तुज्या वचलो धांवून तुजे सोरची येता तूंच म्हजो सोमी तूंच म्हजो देव वाकांनी तुका काळजांता तूंच म्हजो रोजगार तूंच म्हजो दोनी वाकांनी तुका काळजांता तूं जेजू सांगात म्हजो वायट वेळा रागात तुजो कोपान तुज्या सोबतूच दिलो तूं जेजू राय म्हजो कुर्तेचो सोंबीचो आरोप म्हज्या जिविताचो तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजें बोर वाकांनी तुका काळजांता तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें सूख वाकांनी तुका काळजांता बागिवोन पावलोन रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यात तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणाव कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यात तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक ताणें आदी फुडेंच विचल्यात ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यात तांकां ताणें आपोवणी केला आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिल्या प्रमाणीक केल्यात तांकां ताणें तशीच महिमवंत केला देवाचे उतोरे देवाचे उद्गार या आयकल्ल्या देवाच्या उद्गारात सगळीं उबी रावयात चाकून तुजी तुका ती मानवली देवान तिका विचून काडली दूत नव्या करोनाची मागिती चाकून तुजी तुका ती मानवली देवान तिका विचून काडली नव्या करोनाची Alleluia
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारेक आनी तुजक लग्नाचे उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदीस ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भे जालेली मेळ्ळी. तिच्या पोती झुजन तिका गुप्ती सोडून दिवचें म्हूण केलें, कित्याक तो दमवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुसे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीण कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवूं नाका, कित्याक तिच्या कुशवान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बकनारा वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आवकार चली गर्भे जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकांनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबडीनो, 9 दिसांची तयारी करून शेकी फेस्त आयज उदेलें. आमी संतोस्तांव, कित्याक आयज आमचे पासत आमची सर्गींची आवय भाग्यवंत आंकवार मारिया देवान जल्माक काडली. संतोष न्हय फकत आमकां, पूण संतोष भोव पवित्रत्वेकूय. देव बापाक, देव पुताक आनी देव पवित्र आत्म्या, कित्याक तांचें बऱ्यांतलें बरें चेवडूं आयज जल्माक आयलें. ह्या पासत आमी संतोसतना आमी सदांच आंकवार मारयेचो मोग करूंक जायो आनी तिच्या मोगांत आमी जिवंक जाये. आयज ह्या परबेच्या फळ कशें. जेजूची आज्ञा सगल्यांक करात मोग एकामेकाचो. वय आमी सगल्यांचो मोग करचो, पूण हो मोग सरू जावंक जाय आंकवार मारयेचो मोग करून. Jesus gave the commandment. Oh, Jesus commanded us, love one another, love each other. Yes, we have to love each other. And this love has to start by loving, or from loving our Blessed Mother. मारयेचो मोग करात, तुम्ही देवाचो मोग करूंक पावतल्यात. मारयेचो मोग करात, तुम्ही पवित्र सभेचो मोग करूंक पावतल्यात. मारयेचो मोग करात, देवाचे पवित्र पोज्जेचो तुम्ही मोग करूंक पावतल्यात. हांवें मुद्दम देवाचे पवित्र पोज्जेचो म्हळां, संवसाराचो म्हणना. कित्याक आमगे दोतोन आमकां शिकयता, संवसाराचो मोग करिनाकात, देवाचो मोग करात.
कित्याक मारिया सदांच देवाच्या मोगान जेली आनी हो मोगूच जेजू क्रिस्त तिणे सगल्यांक वांटलो ताका जल्म हाडून. ह्या पासत मारयेचो मोग करात. जिवितांत कितें म्हत्वाचें ताचें तुमी मोग करूंक पावतल्यात. आमी जायतो मोग कोत्ता मारयेचो. वी लव अ लॉट मदर मेरी. वी लव अ लॉट अँड लोड्स म्हणटाय ते भाशेन. जायत पाटी कोणाक धाडटा लॉट्स अँड लोड्स ऑफ लव म्हणटाय न्हू. हो लॉट्स अँड लोड्स ऑफ लव आमकां मारये सोबें आसा. पूण जायते पावटी दुबाव हांव मारयेचो इतलो मोग करता तें सारकें काय? तिका जेजून हांव मोग करता तें सारकें काय? देवा बापाक, देवा पुताक आनी देवा पवित्र आत्म्यांक कितें तरी भोगता काय हांव तिचो मोग करता म्हूण? आयचें शुभ वर्तमान आंज बडवो येता आनी सांगता कोणाकू भाग्योन झुजेक सांजुजेक. भियो नाका मारयेक आपणाव. कित्याक हें सगलें निर्मळ देवाचें मनशाचें आनी संवसाराचें न्हू. भियो नाका. सारको आहा तूं तें आपणाय. ते पोतीन कशी घे लग्न समारंभ तुजें. कित्याक हें सगलें देवाच्या आशिर्वादान घडटा. जाल्यार तूं आनी हांव आनी आमी सगलीं मेळून आंकवार मारयेचो मोग कोत्ता जाल्यार देवाचें निर्मळ, देवाची येवजण आनी देवाचें बेसांव आमच्या जिवितांत. टू लव मेरी इज द प्लॅन ऑफ गॉड, इज द विल ऑफ गॉड आनी इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड. हें मोतींत सारकें खोल घालात. काळजा मोळांत सारकें खोलायात आनी घोळोयात. ह्या पासत मोग करीत रावात. वय देव, देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो तिका सगळे संपूर्णायेन मोग कोत्ता. आमी वावुरता आमचोय मोग ते संपूर्णायेक पावोंक. ह्या पासत दर दिसाचे दर घडयेक, दर खिणाक मोग करीत रावात आंकवार मारयेचे. मदर नीड्स अ लव एज शी लव्स अस. इन रिस्पॉन्स शी एक्सपेक्ट्स अ लव. मोग करीत रावात आंकवार मारयेचो. आनी ह्या पासत ही परब संवसारांक मोग जल्मा येवच्या आदीं मोगाचें आयदन आयज जल्मलां. Before love could be born, the vessel which will carry or which will hold love, the container, is born today. ह्या पासत मोग करात आंकवार मारयेचो. लव मदर मेरी. मुखार या. आयज विशय दिला तो आमकां. मारिया पिडेवंतांची भलायकी. मेरी द हेल्थ ऑफ द सिक. आरोग्या मादा म्हणटाय तामील भाशेन. सालूस इन्फिर्मोरूम लातीन भाशेन. प्रितीच्या बाबणो सुरवाते उतरां म्हाका एकदम बरी मानली आयज. उगडास केला मनीस भलायकी सोदता आनी भलायकेक लागून तुमी सगलीं येता. हिंगा सगलीं येता ती भलायकी सोदूंक. पूण मारयेचे लागीं वा मारयेच्या हातींत आमची भलायकी घालतना घाल न्हय फकत कुडीचीच भलायकी, घाल आत्म्याची भलायकी. कित्याक ती आमचे दोनूय जिविताच्यो दोनूय वस्तू सांबाळटा. कूड तशें आत्मो. जायते फावटी भलायकी मागोवंक आमच्या कुडी वाटेन जाता. कित्याक कुडीची पिडा आमकां चड दोगदायता कशें दिसता. पूण तुज्या आत्म्याची भलायकी कितें? तुज्या आत्म्याची पिडा आहात ताका पिकोवणी नाका तुका. पापया, पुता, बाबा आनी बाये. ह्या पासत आयज तिचे लागीं भलायकी मागतना मागात. सायबीण माय मुगे आत्मोय राख, मुगे कुडूय राख. कित्याक आम मानून घेवंक घेयनाका. कळटा ना कळटा आमगे आत्म्याच्यो पिडा सारक्यो खोर मारे कोर. जेन्ना आत्म्याक पिडा लागता सगळें संपादलें म्हणूंक जाता. वेन द सोल स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग एवरीथिंग एंड्स. आनी भायली पिडा जायते फावटी मॅनिफेस्टेशन तुगे आत्म्यांत कितें आहा तें.
तेका लागून जायते पावटी दोतोर म्हणटात तुज भितर राग आहा, तुज भितर नाटकाय आहा, तुज भितर हो क्रोध आनी द्वेष आहा तो सगलो भायर काड, तेन्ना तुका भलायकी आसतली. आयज दोतोर म्हणटा सायकोसोमॅटीक ओ फिजिओसोमॅटीक तुज्या सायकोसोमॅटीक वय सारकें सायकोसोमॅटीक तुज्या कुडीन जी तूं दूख अनुभवता, पिडा अनुभवता, हुंय तरी तुज्या आत्म्यांत ओ तुज्या जिवाच्या भितरच्या आंगांत तिची मुळां आसात. आनी सायबीण माय आमकां सदांच कुडीची तशीच आत्म्याची भलायकी आमकां सगल्यांक मागून घेता. आनी ह्या पासत शाबासकी सगल्यांक जायतीं जाणां एक जाग्यार येवन कुमसार जावन गेल्यांत. बरी वस्त जायत्यांच्या जिवितान परतून परतून कुमसार जावची संवय आसा. बरी वस्त समथिंग टू बी एप्रिशिएटेड, एक्नॉलेज अँड गिवन एज एन एग्जाम्पल हांची देख घेयात. कुमसार कित्याक जावं न्हय फकत पातकांचे बोगसणे, पूण पातकाक लागून जो मेळ, जी पिडा आत्म्याक आमी जोडल्या देवा तिवूय मिटोवन घे. एलिमिनेट all the dirt, all the filth, and all the disease, sickness that I have drawn for my soul because of my sin. सायबीण माय सगल्यांक बोगसणें दी म्हूण देवा लागीं मागता. देव सगल्यांक बक्षिता. तुजें खालती काळीज मागून तुका तरी प्राचिताचें मन आसा, नवसरणेचें मन आसा, देव सगल्यांक बक्षिता. God forgives everyone. Those who show the intent to reform, to transform, those who are really sorrowful and remorseful for their sins, God forgives. आनी बोगसून आमकां सगल्यांक प्रमाणीक पोत्ता. हो हेतूक कुमसराच्या साक्रामेंताचो. तुवें पातक केलें, देंवचरा जायें, तुवें सारकें रडोन विलापून संवसार काबार म्हूण पातकाच्याच मरणांत रडोन रडोन जियोंक सारकें गुटगुटून, आमी हिंदीन म्हणटाय गुटगुटून जियोंक. पूण ना, देव कुमसरा वरवीं ती जी दूख आहा, ती जी रोडणी आहा, जो विलाप आहा, जो तुका दोमायता, तो तुका सारको हें कोता, तें काडटा आनी तुका बागीवन प्रमाणीक कोत्ता. ह्या वस्तू वरवीं वो ह्या उतरा वरवीं बागयोन पावलूचे चिटींतलें आयज दुसरें वाचप सोमता. जांकां विचल्यांत तांकां आपयल्यांत, जांकां ताणें आपयल्यांत तांकां प्रमाणीक केल्यांत आनी तांकां तो मोहिमे वरीत कोत्तलो. सायबीण मांयचे विनोतीन देव तुम बक्षिता. तुमी प्रमाणीक बागयोन जाय. गॉड फॉरगिव्स यू थ्रू द इंटरसेशन ऑफ आवर मदर सो दॅट यू ऑल बी होली, you all be righteous. कित्याक एक दीस तुमी तुमच्या प्रमाणीकपणा वरवीं मोहिमा जोडटल्यात. तुमी मोहिमेंत भागीदार जा. विथ युअर रायचसनेस, विथ युअर होलिनेस, you all will one day share in your share of the glory of God. सायबणीक सारको पोटपणी मोहिमा दिल्ली आसा देवान. आनी तेका लागून आयज हें फेस्त आमी समरूंक पावता. ही माय आमकां सगल्यांक दिता ही मोहिमा. बाबा यो पवित्र जावन यो आनी तुका हांव मोहिमा दिता. बाय यो पवित्र जावन यो, तुका हांव मोहिमा दिता. देवाची न्हय म्हजी. Yes, my child, my son and my daughter, come, be holy and come to me. I will give you the glory. Glory not of mine, but of God. आनी तिसरे स्वातेर आमी सगळीं शांती सोदतलीं. शांती घेवन आमी वेता. आयज कितें घेवन वेता? शांती घेवन वेता. जायत्यो आंगवण्यो गेल्या. आंगवण्याचें इंतेसांव संकल्प जायतें, पूण एक वस्त आमी घेवन वचूंक जाय ती म्हणल्यार शांती. आंगवण मेळूं ना मेळूं, पूण शांती केन्नाय वचूंक जायना. शांती सदांच जाता. तेका लागून मारयेचें आसणें आमच्या जिवितांत हेंच टू गिव अस पीस. आनी शांती केन्नाच सोरोना तसली. संवसारी शांती आयज आहा, फाल्यां सोंपतली.
आयज आमी जगडटा फाल्यां बरो हांव पोरां परतून जगडूंक लागता पूण तुका तरी काळजा मनाची शांती आहा की तेंच तुका एक एफेक्ट जावचें ना देवचार सदांच म्हणटलो मोतींत तूं हें कोण तूं वेलांकनी गेल्लो सायबणीन कित दिलां कित दिल तुका सायबणीन कित दिल तुका सायबणीन पूण आमगे विस्वास इतलो जावंक जाय सायबणीन मागलो वस्त आमकां आजून मेळना जायत ओ देवाचे खुशी ना जाय ती आम दिच्या पूण एक वस्त देव म्हाका सदां दिता इतल्यो मुगे आडकोडी इतले मुगे प्रश्न इतले मुगे मुद्दे इतले मुगे कोश्ट एक वस्त म्हाका देव दिती म्हळ्यार शांती तुका म्हाका ती सोंपना पूण खरेंच म्हाका शांती आहा संवसाराक समजुपाची शांती न्हू ती देव दिता तूं शांतीन जिवंक आनी सदांच ताका एकवटीत रावंक देवाची शांती मनशांक देवा थंय एकठांयता इट ऑलवेज युनाइट्स men to God. Peace of God always unites. ह्या पासत सायबीण माय म्हणटा बाये शांतीन वच आनी शांतीन जिये देवाच्या एकवटान जिये हांव वेलांकनी गेले तेन्ना जाय ती शांती आसलोली आयज हांव गोंय वेतां बॉम्बे वेतां ओ कामा सावन येयलां भायर सोत येयलां इंडिये भायर वेतां थिंगा हांव शांतीन जिवंक वावुरतली ही शांती वेलांकनी ट्रेन दोली फ्लायट दोली बस दोली थिंगा काबार जावपा जायना पण हांव जूय आसा थंय हांव ही शांती जिवतली मुज्जेर आसा शांती गेली काळजा लोक माल्यान चाय दोरया माल तेसो खबर न्हू ती शांती तुवें जिवपा जाय मागीर शांती जातली कुटुंबांत मागीर शांती जातली समुदायांत मागीर शांती जातली फिरगोचेंत आनी संवसारांत जाय त्या म्हणटा सायबणी बरी येयली जाय शांती मेळ्ळी पूण जिवितांत शांती दिसतली तुगेल्या शांतीच्या कोरण्या वरवीं तुगेल्या शांतीच्या वागणुके वरवीं तुगेल्या शांतीच्या जिविता वरवीं शांती ओ पीस विल बी रिफ्लेक्टेड बाय युअर डीड्स ऑफ पीस बाय युअर एटिट्यूड ऑफ पीस बाय युअर लायफ ऑफ पीस फर्स्ट इन युअर फॅमिली then in the neighborhood or communities atam small Christian community म्हणटात समुदाय म्हणटात then in the parish then in the society and world at large आमी सगळीं संवसाराक शांती सोदतात बरी वस्त मागात pray for the world of peace of the world very good but first I should be peaceful what is the fun what is the use if the whole world turns peaceful and in my heart I have no peace सायबीण मा आयज म्हाका तोंडायता तुक तोंडायता आमकां सगल्यांक तोंडायता आनी ह्या वरवीं शांती हाडटा जावं वेलांकनी सायबणीची परब आनी सगल्यांनी जें नोयन केलां थोडे दीस आयल्या थोडीं आख्खें नोयन आसलेलें आमकां हेंच करूं तिचो मोग करूंक पावूं भाग्यवंत प्रमाणीक करूं आनी प्रमाणीकपणा वरवीं शांती आमकां जोडून दिवं उबी रावया ह्या वेळार आमी आमचो बाबात उचात्ता सतमानतान देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबाळलो आंकवार मरियतायेन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकितलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमच्यो गरजो मागणें उच्चारून बापाक सांगुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी इलाज दितेल्या संदान संस्कारां
आनी पिडेस्तांचे माखणे वरवीं पिडेक सांपडलेल्या देवाच्या भुरग्याक खरो इलाज फावो करूंक तांकां आंकवार मारयेचे मजतीन देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मारिया आमची सर्गीची आवय दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जियेली. ती जावन आसा पिडेवंताची भलायकी. आमचे पिडे वेळार आमी तिचेर आमचो विस्वास दवरूंक आनी ती आमचे पासत आपल्या पुता लागीं विनोती कोत्ता म्हूण तिचेर सोशी विस्वास वचूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज आमचे सुर्गीचे मायेच्या जल्माच्या दिसाक आमी तिचे लागीं मागता. तें ती आमकां केन्ना दिनासतना दवरिना. तर होच विस्वास घेवन आमी हांगा वालंकीन सायबिणीच्या पांया लागीं आयल्यात. तर आमचे माये आमचे पासत विनंती कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जल्म दिसाच्या सुमयार आमी दुसऱ्यांक आदार दिता. पूण मारिया आमची सोर्गीची आवय आपल्या जल्मा दिसाक आमकां आपल्या देण्यांनी भोडटा. तर तिचे हातांतल्यान घेतलेल्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी आमा पातक्यां पासत आपल्या पुता लागीं विनंती कर म्हूण आंकवार मारये लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बाप्पा आमी उचललेले मागण्यांतून दोयन आयक आनी आंकवार मरेचे विनंतीन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचे सगल्यांचेर घाल. ह्या मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दाना तोयर वेळा गीत गावयात. खानीक मोगाचें. बापा खानीक मोगाचें तुका आमी भेटोवन दिता. स्वीकार कर तूं दोयेंते कांत्या काळजांत समर्पिता. बापा खानीक मोगाचें तुका आमी भेटोवन दिता. स्वीकार कर तूं दोयेंते कांत्या काळजांत समर्पिता. तुका आयज भेटयता ओलामच्या वावराचो. क्रिस्ता कुडी आमकां पसून तुजे लागीं मागता. बापा खानीक मोगाचें तुका आमी भेटोवन दिता.
मोच्या बाबडीनं मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सुरवेस्पोर मानून घेवन. भो मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सरवंदण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनांच्या देवा सर काळ्यांनी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसाक जल्मल्ले निती आंकवार मारेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणांची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबा तुजी तर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पयलें रोमी प्रार्थन घेता. मातशें लांब तें. केन्ना दिमी घालची तेन्ना हांव तुमकां सांगतलो. भक्तीपणी ह्या प्रार्थनांत वांटो घेयात. आय एम टेकिंग द रोमन कॅनन, द युकरिस्टीक प्रेयर 1. It's a bit long. When you all need to kneel down, I will intimate you all, inform you all. Kindly participate quietly. असल्या दिनवाशी काळजान बो दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्खे पृथ्वीचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या गवळीत बापा पासत, लुद्ध स्वामी आमच्या गवळीक कारभाऱ्या पासत आनी धर्मतांनी परगटलेलो तोच कोरोबावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या चाकरान चाकोनी खातीर आमचे मागणे आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासनांच्या
जिव्या आनी कोऱ्या देवा तुका वाखाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग कोत्ता तांचे खातीर सवस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या देवाचे सदांच आंकवार माये मारयेक भोक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पोती बाग्योन जुजेक तशेंच बाग्योन पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मतांक आनी रोग साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी पापा तुज्या मुणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सासनांच्या कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलोल्या मदें दयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्यांचे प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी तीन तूं मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत दिमी मोडची कायंडली नील डावन नाव गोश्ट मरण सोशा आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिनवासलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट आमी गावन परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान बापा आमी तुजे मुन्यारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या गोश्टा मनाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी सुपूर्ण बोली हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स हांचे तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवंत चाकरा आबेलाची देणी भावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो योद्न आनी तुज्या यादनिका मेल्की सेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानो सोर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान स्वर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता अशें हें वेदी वयली तुज्या पुताची बो पवित्र कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बोर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कोर भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विसवांत आसात तांकां आनी क्रिस्ताताय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुवांव
इस्तेव, मातायास, बार्नाबास ह्या तुझ्या धर्मतांच्या आणि रॉक साक्षाच्या आणि समेस तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सोर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान बोत्ताय, पवित्र कोत्ताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. सोम्याची शांती तुमचे सोवे आसूं, तुमची काळजा पेल्याच्या मोगानो निगलास. शेजाऱ्यांक भाव भयणांक सोयऱ्यां आनी कुटुंबांक शांती सगळ्यांक विस्तारूं बरी गोवाय दिवया. सोम्याची शांती तुमचे सोवे आसूं, तुमची काळजा पेल्याच्या मोगानो दिगलास. शेजाऱ्यांक भाव भयणांक सोयऱ्यां आनी कुटुंबांक शांती सदां विस्तारूं बरी गोवाय दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलीत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलीत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सौम्या तुमचे तरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गीत गावयात. जेजू तुजो उगडास पुरो. सगळ्यांत हांवें मागता उपकार करून जिबेर कुमयां घेवचो. ताच्या कायद्या प्रमाणे जिबेर कुमयां घेवप. स्ट्रिक्टली ऑन टांग.
तूच करो कसलो जाय तो तूच आमचो रूप रूप पळोवन तुका भोगचो काळजात आमच्या काळजात आमच्या काळजात आमच्या काळजात आमच्या नाव जेजूचें सोर महानादी जिबेर मोहून बहुत स्वादी कानान गायोन अमृतोदी alnitadan bobolani काळजात आमच्या काळजात आमच्या काळजात आमच्या काळजात आमच्या खंयचे मोठ्या भक्तोल्याच्या परमोशा दुखी भाग्याच्या बऱ्या आसऱ्या सोतोल्याच्या स्वर्गा सुखात भोगतोल्याच्या काळजात आमच्या काळजात आमच्या काळजात आमच्या काळजात आमच्या खंयचे जिबे ताकद सांगून कोणाक ताकद बरोवन घालून व्हरतो सोदोस जेजूक भोगचो भोगून मातूच जाणो जावचो काळजात आमच्या काळजात आमच्या काळजात आमच्या काळजात आमच्या चेरगू सोंगी आमच्या दायच्यान जेजू सोतोस आमचो तुजा सासणांक बागा सूख भोगुया जेजू मोगा आमच्या रायान काळजात आमच्या काळजात आमच्या काळजात काळजात आमच्या काळजात आमच्या काळजात आमच्या आमी दुसरें गायन घेतले D28 मोज्या जेवणाक येप
दोसाया मोच्या जेवणाक येयात बाबर तोशी बसात मोच्या कुडी रक्तान कोशी दोसाया जिवीत तुझे जाऊ दी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जाऊ दी जिवीत आमचे जेजू तुझे जाऊ दी जिवीत आमचे जेजू ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजांत येयल्लो आसात ताका दिनवासून गीत गावयात सोम्या काळजांत म्हज्या आयलाय सोम्या काळजांत सोतोस म्हाका दिलाय सगळोच म्हाका तुजोच केलाय मोगान तुज्या म्हाका बोलाय सोम्या काळजांत म्हज्या आयलाय खरो सोतोस म्हाका दिलाय सगळोच म्हाका तुजोच केलाय मोगान तुज्या म्हाका बोलाय देखून आर्गाचे जो मोगाला सोदांच काळजांत तूं राव म्हज्या देखून आर्गाचे जो मोगाला सोदांच काळजांत तूं राव म्हज्या कायतांव काळी म्हजे सोम्या उमाळ्यांनी संतोसाच्या Corrosme tu vengali Istuje maie mogaci Ai tau cais moje sumia Umaleani sono sacia Corrosme tu vengali Istuje maie mogaci Decun argaci zumogala Sodați calzat turau mocea Decun argaci zumogala Sodați calzat turau mocea Sodați calzat turau mocea प्रार्थुया प्रितीच्या बापाच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत अंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाचे सोडवणेचे फांते म्हूण आमी ओळखता देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सोयंबान आयलोल्या तुज्या पुताक हुंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक वत्रिकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बसुया सगल्यांक तुमकां हांगा एकटवलोल्यांक आंकवार मरेच्या जल्माची आनी आमच्या वेलांकनी सायबीण मांयची उनुनीत परबी हांव आवडटां wish you all a happy feast of the nativity of our blessed mother and our lady of Vailankanni. Wish you the same, Father. देवान आनी ताचे पवित्र आवयन ओ मातेन आमकां सगल्यांक आशिर्वादान भरचें आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक हो म्हजो आवडो हें म्हजें प्रार्थन तुमचे पासत तुमी तें म्हजे पासत करचें
प्रितीच्या बाबणीनो दिनवासतान तुमकां सगल्यांक आयज ह्या मिसा बेटेक तुमी आयलीं शिताबेन वांटो घेतलो जबाब दिलो सगळें उर्बेन आनी काळजाचे खोल भोगतेन तुमी केलें तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें म्हणटा थँक्यू गॉड ब्लेस यू तेच परी हांव दिनवासतां फादर बेनेडिक्ट जो हें वरसभर आसतलो कोंकणी मीस समरमतलो कोंकणी कुमसारां आयकतलो आनी कोंकणी जी उलयतात ती कितें वस्तू हाडटली जावं त्यो देवाच्यो इमाज्यो कितें आशिर्वाद घातलो कोंकणी लोकां पासत आपलें मुण्यारपण करतलो ताका दिनवास ताणें केलां ह्या दिसांनी तो करीत आसलो आनी मुखारूय हें वरस मुखार वेता तो करतलो सो फादर थँक यू फॉर युअर सर्विसीस टू द पीपल हू स्पीक कोंकणी इट इज valued much and appreciated much. We pray to Our Lady of Vailankanni, our Blessed Mother, to bless you with strength and fortitude to continue in this very demanding and tiring ministry. God bless you, Father. तेच परी हांव दिनवासतान डायगो आनी आख्खें कॉयर मंडल आनी डायगो बराबर डायगो मारी आनी तांचे बराबर हें सगळें मांडावडीन घालतात तांकां हांव तांकां दिनवासतां आनी देवाचो शुभ आशिर्वाद तांचेर मागतां ह्या वेळार हांव येवचो नासलो एक्चुली हांवें प्लॅन करूंक ना वेलांकनी येवपाक आनी म्हजी मोत ती लगूत आसूंक ना हांव चिंतालो ऑक्टोबर नोव्हेंबर मातशें एक 4 दीस 5 दीस खंय तरी वचूंक म्हज्या दिनवास म्हज्या पाद्रिगाक आय थँक माय पॅरिश प्रिस्ट इन गोवा फादर सिंप्रियान ताणें म्हणलें डायगोन फोन केला डायगोन मारिया ती सदां वर्सां एक पाद्री वेता तांकां पाद्रीची गरज तूं वच एक्चुली म्हाका दिसलो तो सांगता म्हण आपूण वेता तूं मातशें राव पूर कसो सगळें सांगण पूण तेणें म्हणलें तूं वच हांवें म्हण फादर मोंती न्हय ना तूं कांय भिनाक बाबा हांव सगळें कोत्तां म्हजें दिनवास फादर सिंप्रियानाक काळजाच्या उदारपणान तो सदां म्हाका सहकार दिता तो सदां म्हाका ताचें उत्तर आहाच वय म्हूण वय बाबा वच मुखार वच हांव आहा भिनाक बाब तूं हांव आहा ह्या दिसान लगूत वासपूस करतालो फादर केस आहा तूं कितें चलता केस चलता सगळें त्या काळजांतान हांव दिनवासतां म्हज्या बिस्माक लगूत हांव दिनवासतां ताचो सांगात सदांच आहा आनी म्हाका म्हज्या पाद्रीपणान वाडूंक ताणें जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्यात मागुया आमचे बिस्मा पासत बरादीक जबाबदारी पाद्रींक आकारूंक ओडेन करूंक जबाबदारी ताचे वरवीं म्हाका मागणी मेवल्या आनी आयज म्हज्यांनी प्रवाचन करूंक जाता ताच्या हाताखाल ताचे धर्म प्रांतांत वावरूंक ताका दिनवास आनी सगल्यांक तुमकांय दिनवास म्हजें आयकलें हांव अर्द वर लांब सांगतालो हांवूय सरप्रायज मुगे सरमांव मातशें लांब जावपा लागलें एक्चुली म्हाका धाकटे सरमांव धाकटे मीस करपा संवय तालिगांवकार सांगतलीं पणजेकारां नुवेंची दिसती पडटी सांगतलीं पूण हिंग लांब जावपा जालें मे बी सायबणीक जाय आसलें हांव मातशें चड उलयलोलो तुमकां सगल्यांक दिनवास आतां आमचो पाद्रीगार केक कातरतलो फादर आर पृथ्वीराज will cut the cake of our mother Vailankanni a birthday cake मोगाचे न्हू आतां आमचो हांगा विकार आयला तो म्हाका उलोवपाक सोदता मागीर आमचें केक कटींग आसा पूण म्हजें आतां हांव म्हाका हांगा अपॉयंट केला म्हजी तुमकां एक फायनल मॅसेज म्हजी तुमकां एक फायनल मॅसेज कितें म्हणचें आमच्या फादरान तुमकां बरें बरें शर्मावन दिल्यात हे 10 दीस बरें शर्मावन दिल्यात ताका चड चड देव बरें करूं म्हणटा पूण म्हजी तुमकां एक मॅसेज हांव दिवंक सोदतां कितें म्हणचें तुमी जाणात तुमच्या घरा तुमकां दूद आसता न्हू दूद आसा न्हू यू हॅव मिल्क एट होम न्हू तुमी कितें करतात तें दूद उन करून आयदन बरें करून धुताय आयदन दूद मागीर दूद उन करता दूद पेड्ड्यार जाता वय न्हू तशेंच आज साईबील मायचो झुजल मातसो दीस तिची कूड पवित्र आयदान तिची कूड पवित्र आयदान आनी त्या कुडींतावन आमकां जेजू मेळ्ळो आनी ती पवित्र आत्म्यान भरलेली तिची कूड पवित्र आयदान आनी जेजूचे जिव्यान टॅम्पल
देखून तुमकां आतां घरा वयता तुमकां संदेश येतलोच आमची कूड आमी पवित्र दवरूंक जाय. फादरान शर्मा सांगला बरे भशेन म्हणजे सेक्स बिफोर मॅरेज इज रॉंग, तें सीन. कित्याक आमची कूड पवित्र, आमच्या कुडीन आमकां पयसान मेवला, देवाचो आत्मो आमच्या कुडीन जियेता. ताका लागून देवाचो आत्मो आमच्या कुडीन जियेता. आमची कूड पवित्र, कुडीन पाताक केल्यार तें वायट. कुडीन पत्ता करूं नाकात. साबीर माय पवित्र. नाजाल्यार तुमी हिंगा येतात, इतले कोश काडटात, नोव्यान करतात, मीस करतात, घरा येतात, परत ते मागीर वायट सोयो, एडिक्टेड टू ड्रग्स, ड्रिंक्स आनी मोबायल हें सगळें. हें आमकां वीक करता. आमचे इमोशन्स, आमचे पॅशन्स आमकां हे वीक करता. म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी कितें पॉयसन हाडटा, पॉयसन. देखून आमची कूड पवित्र, आमचो आत्मो पवित्र. देखून आमची कूड आमी पवित्र दवरूंक जाय. तेन्ना आमी कितें मागणी करता, देव आयकता आनी आमच्या मागणाक देवाचें फळ आसा. सो प्लीज कीप युअर बॉडीज प्युअर. वी आर ऑल बॅप्टायज्ड. वी आर द टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरीट एंड वी हॅव रिसिव्ड कॉन्फर्मेशन 7 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट एंड 12 फ्रुट्स. ताका लागून कूड सदांच पवित्र दवराय, वायट सगळें सांडाय. ओके, निमणें फादराक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे भाव आसा, भाव डायगो, आनी ताचे सांगात आयला, ताका चड आनी चड आदार दिता. कोण लोबो गायल्स, मागीर भाव चर्च आलेमॉन, आनी मागीर भाव संतान आनी आर्कांजेल. हांव पयलें सारजोर आसलो, ताणें म्हाका जायतो आदार दिला. मिसा उपरांत तांकां एक ल्हान काणीक हांव दिवंक सोदतां. देव बरें करूं. I request Father to come forward to cut the cake. But I ask Father to finish the Mass. Let him give the final blessing, then we'll go for the cake. Yeah, Father, give the final blessing. Yeah, keep it. Keep it. Yeah. निमाणो आशीर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सव्या आसूं. सर पदवेदादे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडुपकार. Yeah, one word, the Father will translate in Konkani. So this is the year of joy, and it's a year of jubilation, and it's a year of grace filled, because throughout these Novena days, 3 masses are filled with the church because of the crowd, the heavy pilgrims. That is 5 a.m. Mass, that is full already. Then 7 Tamil Mass, okay. Other than that, English, and that East Indian, then Konkani. And there is a strong and adherent faith of the people from Goa, and that we could see throughout the year, because every Tuesday we have 2 masses in Konkani. Father Benedict is the chaplain for this year, and morning at 8 o'clock. Now it will be transferred. From tomorrow onwards, we'll have the normal timetable from the morning star. So we had here 7 o'clock, and we have 4 o'clock. So which shows that a special focus for the people from Goa, for your piety, for your devotion, for your trust that you have to our Blessed Mother. फादर म्हणटा की तो ताका भोवमान दिसता गोंयकारांचो, की गोंयकारांक जायतो भावार्थ आसा, जाय ती भक्ती आहा सायबणीची. आनी हे नोवेनाच्या दिसांनी 3 मिसां, जावं इंग्लीश जावं ईस्ट इंडियन, मराठी आनी कोंकणी सारकी फूल. आनी गोंयकारां पासत मंगळाराक 2, ट्युजडे 2 मिसां, सकाळी सांजे ट्रेन येता, जाय ती गोंयकार आहात. आनी फादर बेनेडिक्ट वावुरता. And as I am going to conclude my 3rd year as a parish and vice rector, so far I have no issues from the pilgrims of Goa with regard to the church or any. So it shows that your deep devotion and the disciplined liturgy and the way that you come to the church, the way you pray, you participate in all the liturgical services, it expresses your spiritual welfare and spiritual wealth that you have received from our Blessed Mother, Our Lady of Health, Vailankanni. तो म्हणटा ताका 3 वर्सां जावंक आयलीं, पळय ताचें 4थें वर्स चलता. गोंयकारां कडल्यान ताका कसलेंच कंप्लेन ना. बरे भशेन तुमी येतात, भक्तीपणी वांटो घेतात, सेवा धर्मीक मांडावळ बरे भशेन सांबाळटात, दाखयता तुमची गिरेस्तकाय भावार्थाची आनी ओत्मीकतायेची. So thank you so much for having, it's because it's your hometown, so whenever you come to the shrine,
You are always, you have everything. So we thank you for all your services and all that you have done to the shrine. So I wish you all a very happy feast of Our Lady of Health, Vailankanni. And also I wish you a safe journey towards your home. Happy journey back to your home, Goa. Thank you. God bless you. Wish you all the best. Thank you, Father. Thank you, Father. I also thank Father for his support, cooperation and flexibility. Don't miss hunche language nine. Amkan dilyan. Father, tuka thank you and God bless you. Ismail tuja jolmacho, iswori goshecho, ushal wadis polon, ugras kotau tujo. Deva bapan tukam, odis kamo kelon, आशीर्वाद गालमाई तुझे कुर्ते जाओ Dolmacho distuzon Dolmacho distuzon Dolmacho dismaeduzon Dolmacho distevace maeduzon Dolmacho distuzon Dolmacho distuzon Dolmacho dismaeduzon Dolmacho distevace maeduzon Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Father. Happy birthday to you. शेवटाक गायन करुयात माये खेतें तुजें नांव माये खेतें तुजें नांव म्हाका तुका सगलो गांव आयज तुमी मागून आयल्या माये घाल तुझे बेसान वेलांकानी वेलांकानी सायबिणी आयज तुज्या पांयां सोरी विश्वासान आयल्या आमी माये आयकामची मागणी वेलांकानी सायबिणी आयज तुज्या पांयां सोरी विश्वासान आयल्या आमी माये आयकामची मागणी रावो तुझ्या altaran besau lavori corabian wiping now
तुका करुणी रोखोय स्वर्गीची देणी वेलांकांनी वेलांकांनी सायबिणी आयज तुझ्या पाया सोरी विश्वासान आयल्याव आमी आयल्याव आमी आई आयक आमची मागणी माई आयक आमची मागणी वेलांकांनी सायबिणी वेलांकांनी सायबिणी आयज तुझ्या पाया सोरी विश्वासान आयल्याव आमी आयल्याव आमी आई आयक आमची मागणी माई आयक आमची मागणी बाबा भयणीनो सायबीन मातशा बर्थडे आचे परबीन हांव म्हज्या कोयराच्या